पयलो कवी आयच्या दिसाचो कविता सादर करचो आसा मनेस्त प्रवीण तावरो कुलशेकर. आमी टीव्ही तावन सुरू करता तशेंच जावन आमच्या पंगडाची टीव्ही वो आमच्या सोमेस्तांचो दाईची प्रवीण म्हणून सोमेस्तांक वळखीचो. आमी दोगी शेजारा ह्या कोंकणी कार्यक्रमाचो दाईची वर्ल्ड डान्साच्या ह्या कोंकणी कार्यक्रमाचो रुवारी तो दाईची इंडिया युनिटाचो सहसंचालक कविता ट्रस्टाचो कार्याळ सांदो हो एक नट कलाकार साहिती कला रसिक चित्रकार पत्रकार फोटोग्राफर आणि एका सुत्रान सांगचें तर हो एक मोबाईल गॅलरी. ह्या गॅलरीच्या भितर गेल्यार सर मेळटलें. ताणें विचारच्या सवालाक कोण सटकन जबाब दिता ताका रपक्क करून तो इनाम दिता. तुम्ही जाय तर ट्राय करून पळया. आणि आज तो 2 कविता सादर करता. प्रस्तुतीक हांव उलो दिता मनीस प्रवीण तावरो कुलशेकर. देव बरी सांज देव तुमकां समजता आनी देव बरें करूं लवी बाई तुका. म्हज्यो 2 ल्हान कविता. पयले कवितेचें नांव आत्महत्या. गटाचो पदरी निसार प्रसंग दिवन म्हणालो आत्म्याक मरण ना. गटाचो पदरी निसार प्रसंग दिवन म्हणालो आत्म्याक मरण ना. ना आत्म्याक मरण ना आत्म्याक मरण. दुसऱ्या दिसा सकाळी दिसाळ्यार वाचली हांवें आत्महत्याची 7 प्रकरणां. दुसऱ्या दिसा सकाळी दिसाळ्यार वाचली हांवें आत्महत्याची 7 प्रकरणां. म्हणजे दुसरी कविता नियम. म्हज्या देवळांत शूद्रांक ना प्रवेश. म्हज्या देवळांत शूद्रांक ना प्रवेश. देवाचो सांगात बामोणाक मात्र. देवाचो सांगात बामोणाक मात्र. मारांची सावळी सयत पडोवंक नजो. मारांची सावळी सयत पडोवंक नजो. रातच्या राती म्हज्या देवाची चोरी जाली. रातच्या राती म्हज्या देवाची चोरी जाली. पुलिसां सांगता पुलीस सुणी भितर सरली. पुलिसां सांगता पुलीस सुणी भितर सरली. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रवीण. 13 ओळींनी 2 कविता फकत 13 ओळींनी 2 कविता प्रवीण बाबान सादर केल्यो. आणि ह्या 13 ओळींनी आमच्या समाजाचें द्वंद्व आमच्या मुखार ताणें दवरलें. रिती रिवाजींक पकूळ शिकवणेक हुस्कारार मार थापडावची ही कविता भोव सुशोभीत आशिल्ली. आतां